जे डिस्ट्रिक्ट मॅजिस्ट्रेट ती जी नोटीस काडिल्ली न्ही ती रॉंगली रिप्रेझेंट केल्या कोणे प्रेसान की तांणी कितें म्हणलां जे खंय पळय क्वॉरीज आसा अनमॅन्ड खंय क्वॉरीज बी आसा थंय कितें सुक्यो आसता पावसांनी कितें जाता थंय उदक भरता लोक त्या क्वॉरीजीन डीप आसता त्यो आनी खंय नदयांनी हांगा थंय खंय करंट चड हाय आसता थंय लोक पेंवपाक वतात म्हणून ते वचचे न्हय म्हणून तांणी कितें म्हणलां एंट्रींग वॉटरफॉल न्ही ते गैरसमज जाला प्रेसान रॉंग हें केलां की एंट्रींग वॉटरफॉल्स तांणी कितें म्हणलां कलेक्टरान सावथ गोवा कलेक्टरान एंट्री टू वॉटरफॉल्स न्ही ते कितें म्हणटात स्विमींग इज प्रिव्हेंटेड म्हणजे तुमी वचून वॉटरफॉलान बसून आतां दूधसागर म्हणात तुमी दूधसागर वचपाक शकता थंय पण थंय वचून पेंवपाक मेळना तुमकां आतां इट इज बँड कित्याक आतां पावसान आतां जीपी वतात पण आतां पावसान जीपी बंद जातल्यो आनी लोक फक्त ट्रेकिंग करतले सो मॉन्सून आतां ट्रेकिंग स्टार्ट आसतलें आमचे मैनापी सावरी दूधसागर आसूं नी मैनापी सावरी आसूं नी आमचे पाली वॉटरफॉल सत्तरीन आसूं नी हे सगळे आमचे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आमचे JFDC नोडल एजन्सी आनी हे जे सगळे वॉटरफॉल्स आसा ह्या एरियांनी हे जे हांवें नांवां घेतल्या ह्या वॉटरफॉलांनी आमी आमचे फॅसिलिटीज क्रिएट केल्या आमी थंय गार्ड्स दवरल्या लायफ जॅकेट्स प्रोवायड करतात आमी थंय जीप सफारी दवरल्या सो आनी हांगा सगळे फॅसिलिटीज आसा म्हणजे आमी मेंटेन करता लायफ जॅकेट्स बी दिवन सो लोकांनी थंय एंट्री करपाक जाता ट्रेकिंग करपाक जाता पण सगळे लोकांक थंय उदकान वचून पेंवपाचें ना